आमकां सेफ्टी दितलो कोण आसा, आमचें रक्षण करतलो कोण आसा, आमकां सिक्युरिटी कोण आसा, मस्त जाणांचे सवाल आसता. ह्या कोविडाच्या टायमार हे पुरा इतले पुरा संवसारान घडता आसतना आमकां रक्षण खंय तावन, आमकां सिक्युरिटी म्हळ्यार कोण आसा, मस्त जाणांच्या मतींत एक सवाल आसता. देखून आज ताका एक जाप. देखून आज ह्या उतर आमची सेफ्टी आनी आमची सिक्युरिटी ह्या विशयांत देवाचें उतर आमी आयकुया. देखून मनशाच्या जिवितांत मस्त चिंतपां आसतात, मस्त चिंतून वयता आमी. संवसारांत काले पुरा जाता म्हणून सगळो दीस न्यूजार, सगळो दीस यूट्यूब चॅनलांगे आनी खंय फेसबुकार गी आयिल्ल्यो वॉट्सॅप पुरा फॉरवर्ड जाल्ल्यो मॅसेजीस की पुरा आमी पळोवन 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 आमची मोत सगळी ह्या संवसारांत विरार बेजार खंत आनी पुरा आमच्या कुडींत रिगता. देखून आमचें चिंताप पयलें एक चिंताप आमचें चिंताप बदलीचें. हे संवसारांतल्यान आमचें चिंताप काडयचें. हे कितें घडटा न्यूजांत आमचें चिंताप काडयचें. कितें पुरा तुमी न्यूज पळयतात जावं पुरा ते मोबायलान युट्यूबान आनी खंयच्यान हाचें तावन इल्लें चिंताप तुमी भायर काडचें आनी पयलें चिंताप आमी इल्लेशें देवा विशयेन चिंतून पळोवंक प्रयत्न करीचे. प्रेज द लॉर्ड. आमी सगळें करता पूण देवा विशयेन चिंतून पळोवंक फुरसत दितना एक पाटी. देखून हो एक हप्त्यांत आमी एक घंटो सुमे सांगात करसिताना इल्लें देवाचें उतर आमी ह्या विशयांत जेजू ह्या विशयांत संवसारी आयलो. जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी आमकां देवाची वळख करून दिली. देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जावचें आनी देव म्हळ्यार कोण आनी देव कसो आसा, ताची सकत कितली आनी ताचो मोग कसलो, ताचें बक्षण कसलें, ताची गूण करची सकत कसली, ताचो पवित्रात्मा कसो आसा, हें सगळें आमकां ह्या संवसारांत आन्न जेजू खुद्दूय येवन आमकां ताणें शिकयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हेब्रेवांक बरयलें पत्र सांगता पयलो अध्याय 3 वाक्य. हेब्रेवांच्या पत्रांत पयलो अध्याय 3 वाक्य सांगता, ओ पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ, महिमेचो परजळ पळय, बापाच्यात महिमेचो परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें. तो आपल्या शक्तिमत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा. सगळी सृश्टी तो सेक्युरिटी जावन आसा. सगळ्या संवसाराक तो सेक्युरिटी जावन आसा. तो सगळें सांबाळटा. मनशा कुळाचें पाताक धुवन काडतस ह्या संवसाराक येवन मनशा कुळाचें सगळें पाताक धुवन काडसत तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. तो आतां सर्गी देवाच्या महिमेंत देवाच्या उजव्याक बसला. देखून तो संवसारी आयलो कित्याक म्हळ्यार संपूर्ण आमकां सुडका दिवच्या खातीर, संपूर्ण आमकां सेक्युरिटी दिवच्या खातीर. देखून आमकां ह्या कोणाची दुसऱ्यांची सेक्युरिटी गरज ना. जर जेजूची सेक्युरिटी म्हाका आनी तुका आसल्यार हांव आनी तूं ह्या संवसारांत सेफ जावन आसा, आमी सुरक्षीत जावन आसा. देखून आमकां सुरक्षीत दवरचें काम तें सगळें जेजून काण गेलां. देखून जेजू आमची सुरक्षा आनी जेजू आमची सेक्युरिटी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जो आमचे वांचलान पयलो अध्याय 18 वाक्य अशें सांगता. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 8 अशें आमकां सांगता. देवाचें उतर आमी 18 जॉन 1 चॅप्टर 18 चॅप्टर 1 वर्स 18 सांगता, कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. तर देवाक पळयल्लो एकलोच तो संवसार आयिल्लो म्हळ्यार जेजू मात्र. जेजू मात्र बापा पळयला. जेजू मात्र बापाच्या विशयान सारकी वळख दिवंक आमकां शकता आनी तो मात्र आमकां सर्वस्व बापा विशयान उगडापें करता. देखून तुमी दानियल प्रवादीचें पुस्तक वाचता जाल्यार ह्या उगडापण ग्रंथ वाचता जाल्यार कितलें पुरा रिव्हिलेशन, कितलें पुरा उगडापण त्या ताच्या भुरग्यांक करता तो जो हांव आनी तशेंच दानियल प्रवाद्याक हें सगळें उगडापण थंय घडटा. कित्याक जर आमी देवाच्या सांगत आसों जाल्यार देवाची खरी वळख आमी काण गेले जाल्यार आतां देवाची वळख कशी काण घेवची. आमी जाता तितले बायबल वाचून देवाची वळख काण घेयत, जेजूची वळख आमी काण घेयत आनी जेजून सांगलेले उतरां क्लियर आसात. देखून जो कोण आमी जेजूचेर पाती येता जाल्यार, जेजूचेर विश्वास दवरता जाल्यार आमकां सोर संगती तो कळीत करता. देखून आमी पयलें देवा विशयांत कळीत जावंक जेजू कडेन मागूंक जाय आनी देवाचें उतर वाचूंक जाय. तेन्ना आमकां सिक्युरिटी कितें आसा, आमकां कितें तें सेफ्टी आसा तें सगळें देव आमकां ताच्या उतरा द्वारे कळीत करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया. देखून देव तो तुजो बापूय जावन आसा, सर्गी संवसारी दोनी सगळीं तो तुजो बापूय. जर एका भुरग्याक आमचो संवसारी बापूय ताची जतन काण घेता जाल्यार तर सर्गीचो बापूय आमची कितली चड जतन काण घेवचो ना. जर संवसारी बापूय एका भुरग्याचो तितलो मोग करता जाल्यार सर्गीचो बापूय त्या भुरग्याचो कितलो मोग करिचो ना. तर देव म्हजो आनी तुजो संवसारी बापूय तसो, सर्गीचो बापूय तसो. देखून एक तुमी पळोवंक गेल्यार वेचीक पुताची एक वापार तुमी वाचल्यार जोच्या वांजेलांत आसा ती वाचल्यार बारी लुकाच्या वांजेलांत ती आमकां सर त्या वेचीक पुता विशयंत आमी वाचल्यार वेचीक पूत कसो बापायक सोडून गेल्लो आनी सगळी ताची आस्त बदी कशें वांटेकरून तो पयशे घेवन पयसल्या गांवाक गेलो आनी सगळें ताणें थंय उबाडलें पियोवण्यांत आनी सर्व चलयां सांगाता गम्मत मारून गे सगळें ताणें उबाडलें. पूण त्या एका पुताक परिवर्तन करच्या खातीर, त्या एका पुताक फाटी हाडच्या खातीर सगळ्या त्या गांवांत दुखोळ धाडलो, त्या राज्यांत त्या राष्ट्रांत दुखोळ धाडलो. कितेंच ताका मेळनातलें बरी केलें, ताणें पश्चात्ताप पावचें बरी केलें आनी पश्चात्ताप पावून फाटी येता आसतना तो तसो बापूय धांवां धांवी वेता आनी आपल्या पुताक वेंगेन धरता आनी आपलो मोग करता. तो कितल्या त्या पुताचो मोग करता. तसोच सर्वेस्पर देव कशें त्या वेचीक पुताचो बापायन मोग केल्ले बरे आमचोय ताचे सर तो मोग करता. आमी जर देवातान पयस केल्ल्या वेळार, आमी जर पातकान पडल्या वेळार आमकांय नानान त्या रितीचे कश्ट आनी कितें आमचेर येवंक सोडटा देव. देव जावन दिना पूण ते कश्ट येवंक सोडता आमचेर. आमी परिवर्तन जावन आमी फाटी बापा सरसीने वचच्या खातीर. देखून हे कितें बरा कोवीड जाला आनी कालें बरा जाला हर एका ताच्या भुरग्यान ताचे थंय पाटी येजे म्हणून एक निदर्शन एक घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा आज. देखून हर एकल्याक हाचे वरवीं देव आपण दिता म्हजे सरसीन येया. जेजू कडच्यान आयिल्ल्यांक सेक्युरिटी आसा, जेजू कडच्यान आयिल्ल्यांक सेफ्टी आसा. मगच्या भावा आनी भयणी कोणाक सेफ ना, कोणाक सेक्युरिटी ना म्हळ्यार देवातावन कोण भायर गेल्यात, देवाक सांडून कोण गेल्यात, जेजूतावन कोण पयस गेल्यात तांकां मात्र सेक्युरिटी ना. मगच्या भावा आनी भयणी तांणी पाटी येयचे. देखून आज देवा तें कोण आसा हांव आनी तूं खंडीत जावन म्हाका आनी तुका सेफ्टी आसा, म्हाका आनी तुका सेक्युरिटी आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जुवांचो वांजेल सांगता 14व अध्याय 6वें वाक्य. जुवांचो वांजेलान 14व अध्याय 6वें वाक्य सांगता जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत, म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरसीन वचोंक जायना. जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत, म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरसीन वचोंक जायना. देखून आमकां सेक्युरिटी एकच वाट जेजू मात्र. जेजू मारिफात आमी बापा सरसीन वचयत, जेजू मारिफात आमी पवित्र आत्म्याक भेटयत. ते जाल्यार आमची वाट सुफळ जाता, आमची वाट साराक जाता, अडखळे पुरा पयस वतात, वायटाचे सगळे पयस वतात. खंयचेंत वायरस तुमकां हात बोट लागूंक शकना. कित्याक आमी बापा सरसीन वचोंक जेजू सरसीन आयल्या आनी जेजू आमकां बापाची वाट दाखयता आनी जेजू पवित्र आत्मा दिवन आमकां राखता आनी सांबाळटा. देखून पवित्र आत्मा जावन आसा बसमुसो उजो. पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा जाल्यार खंयचेंत वायरस या कितेंच आमच्या कुडी भितर रिगोवंक साधना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून तत्व वाट सत आनी जिवीत जेजू मारिफात मात्र आमी खंयची सेक्युरिटी आमी आशा दवरयत. सेफ्टी जेजू मारिफात मात्र मगच्या भावानी म्हयने, सेक्युरिटी जेजू मारिफात मात्र. दुसऱ्या त्याने पुरा दुसरो भावार्थ आसा पळय, दुसऱ्या पुरा आमच्यो वाटो धरून वेता हांव ती सुखी वाटो आमी जेजू ते मात्र आमकां सेफ्टी आसचे, जेजू मात्र आमकां सेक्युरिटी दिवंक शकता मगच्या भावानी भयणी. देखून करेक्ट पर्सन, रायट पर्सना थंय आमी वचचे आनी ताचे तावन आमी सेफ्टी जोडून काणी घेवचे आनी ताचे तावन आमी सेक्युरिटी जोडून काणी घेवचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जुवांचो वांजेल 1 अध्याय 12वें वाक्य आमकां सांगता वेळा काळा पुर्वी तो देवा समय आसलो. संवसाराक येवच्या पयलें तो देवा समय आसलो आनी तो देवा थंय आसलो आनी तो देवा सांगता आसलो. देखून आमी कितें जेजूक मानता, जेजू कितें आमी आराधन करता, जेजू कितें स्तुती करता ताका योग्य तो, ताका योग्य आमची कितलें आराधन आमचे स्तुतीक योग्य जाल्लो देव तो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
देखून आमी खंयची चिंता करची नाका, या खंयच्याय भिरांतेन पडचे नाका. हें कालें जाता करना, तशें जाता करना, अशें जाता करना. न तूं जेजू करचे 100% आसा जाल्यार 100% भावार्थान विश्वासान जेजू सांगता जियेताय जाल्यार सगळ्या पातकाचे समय तुवें सुकयल्या, पातकांतून तूं मेकलें जाल्यार बिलकुल तुवें ह्या संवसाराक ह्या खंयच्याय खोटेपणाक तुवें भियेचें म्हणून ना, खंयच्याच वायरींक तुवें भियेचें म्हूण ना, खंयच्याच सैतानाच्या खोट्या शक्तींक तुवें भियेचें म्हूण ना. कित्याक जेजू जावन आसा तुजी सेफ्टी, जेजू जावन आसा तुजी सेक्युरिटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी पळयता कशें जेजू मागणें करता की म्हणून जेजूचे मागणें आसा आमच्या खातीर ताणें मागणें केलां. देखून एक वाक्य आमी पळया, जो सुवांजेल 20 अध्याय 17 वाक्य सांगता. 20 अध्याय 17 वाक्य सांगता. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 17. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धरून रावा नाका, हांव येदोळ बापा सरसीन सोडून वचूंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरसीन वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं. पळया जेजू कसो सांगता, कसो जेजूचो बाप गी तो आमचो बाप, म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं. म्हळ्यार जेजूचोय देव आपलो बापूत, म्हजोय तुजोय देव बापूत. सारके हे दोन संगती सारके आमच्या हातूंत घालया, मोतीन घालया ह्यो दोन संगती. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सारकें पळया वाचया. येदोळ हांव बापा सरसीन सोडून वचूंक ना, पूण तूं तुज्या बाबा सरसीन वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हळ्यार तो एकलो बापा लागीं आनी आमी सगळीं बापा लागीं. पळया तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं, जेजूचोय देव तो, आनी तुमच्या बापा लागीं, तुमच्या देवा लागीं सोडून वेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर जेजूचो बाप आमचो बाप आनी जेजूचो देवी म्हजो आनी तुजो देव. ताचे थंय आमकां सेक्युरिटी, कित्याक तो आमकां बापाच्या वाटेन चलोवंक शिकयता आनी बापा सरसीन व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून थंय एक मागणें आसा. जेजून बरें करून एक मागणें केलां आमच्या खातीर. तुमी केदाळे वाच जे जाल्ले वाचप हें जो सुवांजेल 17 अध्याय तुमी केदाळे एक हप्त्या एक पटी तरी वाचूंक प्रयत्न करा. तेदाळा थंय जेजून एक मागणें केलें, तें आमच्या मागणें करून घेवचें, आमचे खातीर जेजून मागणें केलां. आनी 17 अध्याय 20 आनी 4 वाक्य आमी आयकता. थंय जॉन चॅप्टर 17 वर्स 24 सांगता, बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय, बापा हांकां तुवें म्हाका दिल्याय संवसाराच्या आरंभा आदींच म्हाका आनी तुका देवाच्या देवान जेजूच्या अधीन केल्यात. ह्या संवसार क्रिएट करच्या पयलेंच, ह्या संवसाराच्या आदींच देवान म्हाका आनी तुका जेजूच्या हातीन दिल्यात. पळया दिल्यान आरंभ आदींच तुवें म्हजो मोग कर. न्हय आरंभ म्हळ्यार संवसार रचच्या आदींत देवान आपल्या पुताचो मोग कर. न्हय तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक. कशें जेजू देवाची महिमा देखता तशें हांवें आनी तुवें देवाची महिमा देखच्याक, हांवें आनी तुवें देवाक पळोवंक कसो जेजू देवा सांगता आसा तशेंच हांवें आनी तुवें देवा सांगता आसोंक, आनी कसो जेजू देवा सांगता संतोश भोगता तशें हांवें आनी तुवें जेजू सांगता संतोश भोगूंक हांव आसा थंय तांणी आसा जाय, खंय जेजू आसा थंय आमी आसा जाय म्हणून ताणें ताची आशा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूची आशा इतलीच, जेजूची आशा इतलीच. पळया जेजून कशें मागणें केलां आमच्या खातीर, तांकां तुवें म्हाका दिल्या सर्वेस्परा संवसाराच्या आरंभ आदींच तुवें म्हजो मोग करन आनी तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक. कितें जेजूक महिमा दिल्या देवान, कितलो ताका महिमेवंत केल्या, ती महिमा हांवें आनी तुवें देखच्याक. जेजून म्हाका आनी तुका विसरून काडलां, तर त्या संगतीक हांव येता म्हणसर म्हाका ह्या संवसारांत जेजू सेफ्टी दिता, आमकां सेक्युरिटी दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गां तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू, आराधना तुका सोमिया जेजू. एफेसकारांचें पत्र आमकां सांगता 1 अध्याय 4 वाक्य. एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 4 अशें आमकां सांगता, ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावेन जावच्या खातीर, ताचे समोर म्हळ्यार बापा समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावेन जावच्याक संवसाराच्या स्थापने आदींच, संवसार स्थापन करच्या आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विसल्यान. प्रेज द लॉर्ड. आमकां विसल्यान क्रिस्ता थंय, जेजू थंय आमकां विसल्यान.
खंयच्याय सांदा बघता ते आमकां विसुनात आमकां विसलान जेजूतय आमकां विसलान म्हणटा सांग पावल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसाराच्या स्थापने आदींच हो संवसार रसच्या आदींच म्हाका आनी तुका जेजू थंय विसल्यान हांवें आनी तुवें जेजूची महिमा देखा जाय. हांवें आनी तुवें जेजू सांगत आसूं जाय. हांवें आनी तुवें बापा सांगत आसूं दे. हांवें आनी तुवें बापाची महिमा भगत जाय म्हणून देवान म्हाका आनी तुका रचला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते निर्गमन पुस्तक आमी वाचल्यार 4 अध्याय 22 वाक्य एक्सोडस चॅप्टर 4 वर्स 22 सांगता तो वळ फाराव्यांक सांग अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो म्हजो मालगोडो पूत. इस्रायलाचो मालगोडो पूत. प्रेज द लॉर्ड. कोण तो? इस्रायलाचो मालगोडो पूत. तोच जावन आसा सोमी जेजू. त्या तो वळ फाराव्याक सांग अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायल म्हजो मालगोडो पूत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इस्रायल म्हणून नांव दिल्लें जाकोबाक जेजून आनी एक नांव दिलें इस्रायल म्हणून आनी तो म्हजो मालगोडो पूत म्हणून सांगता. तर मगच्या भाव आनी भयणी आमकां कित्या खातीर ते द्वितीय पुस्तक सांगता 1 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य ड्युटरॉनॉमी चॅप्टर 1 वर्स 31 अशें आमकां सांगता तेच परी आरण्यांत तुवें हें देखलाय जशें एक बापूय आपल्या पुताक वावयता एक बापूय आपल्या पुताक वावयता तशें सर्वेस्परा तुज्या देवान सगळ्या तुमच्या पैना वेळार तुमी हे सुवातेक फावा पर्यंत तुका व्हांवोवन हाडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर आमी देवाच्या खांदार आसा जेजूच्या खांदार आसा जाल्यार ताच्या की व्हडली सेफ्टी ताच्या की व्हडली सेक्युरिटी दुसरें कितें आसा. इस्रायल परजेक सगळे इस्रायल परजे इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन बसायल्ल्या गांवाक पावत पर्यंत सर्वेस्पर देव म्हणटा हांवें म्हज्या खांदार तुमकां व्होवून हाडला ह्या सुवातेक पावता म्हणसर. जर ह्या संवसारान म्हाका आनी तुका धाडलां जाल्यार ह्या संवसाराचे पयन खाबार जावन देवा सांगता पावता म्हणसर जेजू थंय पावता म्हणसर आमकां ताच्या खांदार तो ववयता. तितू ताच्या की व्हडली सेक्युरिटी ताच्या की व्हडली सेफ्टी आमकां कोण आसा मगच्या भावा आनी भयणी हे पातयेनी आमकां हेजे हो भवर्त आमचे थंय रुता जाय जे मगच्या भावान त्या दळा आमी खंडीत जावन क्रिस्तांव म्हणून साद आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कीर्तनाचो ग्रंथ सांगता 103 अध्याय 13 वाक्य कीर्तनाचो ग्रंथ 103 अध्याय 13 वाक्य सांगता जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. देखून आमी सर्वेस्पराक भियोन चलचे जशें बापूय आपल्या भुरग्याची दया करता तशें सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. तर आमकां कितें भंय आसा कोविडाची कित्याक भंय खंयच्याय की वायरसाचे कित्याक भंय हें पुराय घडोवंक आसतलें ताच्या मुखार आनी की सड घडटलें. देखून तुमची पातयेनी देवाच्या उतराचेर देवचे देवाचेर तुमची पातयेनी येजे तुमची बुन्याद देवाच्या उतराचेर घालीजे तुमच्या कुटुंबाची बुन्याद देवाच्या उतराचेर घालीजे तुमच्या भुरग्यांचे जिवीत तुमच्या युवजनाचे जिवीत देवाच्या उतराचेर भरजे ते जाल्यार मात्र आमकां सेक्युरिटी आमकां सेफ्टी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मातेवाचो वांजेल सांगता 5 अध्याय 16 वाक्य मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय 16 वाक्य सांगता तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परचोळो. तुमी उजवाडाचे भुरगीं म्हूण सांगता तुमचो उजवाड मनशा मुखार परचोळो तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिव. त्यो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या बापाक सर्गींच्या बापाक महिमा दिव दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी ह्या संवसारांत आसा मनशा मुखार देवाचो परजळ हाडून आयल्या. आमी आमचे तें परजळ येवंक जाय आमचे तें एनॉयंटींग येवंक जाय आमी ते अभिषेक आमी रिसीव करूंक जाय. जो कोण वायट सवयान बली जाता ताचे तें एनॉयंटींग उरना मगच्या भावानी भयणी. जो कोण संवसाराक आशा आकांक्षेक जियेता ताचे तें एनॉयंटींग उरना. जो कोण कुडीच्या ओडण्यांक भुलता ताचे तें एनॉयंटींग उरना ताचे तें पवित्रत्वान काम करिना. देखून ताका सेक्युरिटी ना ताका सेफ्टी ना मगच्या भावानी भयणी. देखून वायट सवयातावन भायर येजे हर एक वायट सवय तुमच्या घरांनी कितंत वायट दवर नजो तुमी कितंत देवाक मानवनातले संगते तुमच्या घरान दवर नजो ते सगळे तुमचे घर देवान वस्ती करचें तसलें मंदिर जायचे आनी सोबीत आनी पवित्र तुमचें घर जायचें नितळ निर्मळ तुमचें घर आसचें आनी तुमचे कुडी तशीच जायचे आमचें मन आमचें काळीज आमच्या कुडीचें हर एक विश्व नितळ आनी सोबीत आसूंक जाय. कित्याक हर एका संगतीनी देवाचें हजरपण आमी बगूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून आज आमी प्रत्येक जावन अशें सांगता जो असो पयलें पत्र 1 John chapter 4 verse 7, 8 and 9 जुवांचें पयलें पत्र 4 अध्याय 7वें वाक्य 8वें आनी 9वें वाक्य 7वें वाक्य सांगता पूण
मोग करण्यातल्यांक देवाची वळख ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. देवाक आमी वळखना कित्याक आमी मोग करना जाल्यार आमी देवाक वळखना. देवाक आमी वळखता जाल्यार एकामेकाचो मोग करता. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. देखून देव आमकां कोणाक पळोवंक दिसोना. देवाक पळयल्लो एकलोच जेजू मात्र. जेजून मात्र देवाक पळयला. दुसऱ्या कोणेय ह्या संवसारांत येदळसर देवाक पळयल्लो ना. देखून जेजू म्हणटा बापाच्या सांगता आसल्या हांवें एकल्यान मात्र बापाची वळख तुमकां दिवची म्हणून. हांवें बापाक पळयला म्हणटा. देखून जी कोण मगच्या भावानी मागीर देव आमचे देखून ते जिवीत कशें आसाचें की म्हणून 8वें वाक्य ते मुखार आमकां सांगता. 1 John chapter 4:8 सांगता आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीत धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केला. देवाचो मोग उगडाप जाल्लो कशें आपल्या पुताक कोणी एकलो मनीस आपल्या पुताक भली पेटोवंक वचत गी. अब्राहमान केल्ले बरी कोण म्हणी करीत गी. आजकाल भुरग्यां खातीर कितले दीस आनी रात म्हणल्या बरी वावर करतात, घोळतात भायल्या गांवांनी आनी गांवांनी आनी कितें त्या भुरग्यांच्या एज्युकेशना खातीर कितल्याक दूड आसल्यार तांच्या एज्युकेशनाक आजकाल पावना. देखून तली परिस्थिती आयल्या. पूण त्या भुरग्याक इतलें दिल्ल्या कोणी बली दिवंक तयार आसत गी. पूण जेजूक बली कसो दिलो जेजू देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी ओपून दिलो. ताणें ह्या संवसाराक धाडलो कित्याक आमचें जिवीत नाश जावन नजो. आमचें जिवीत आमकां सेक्युरिटी मेळचें, आमकां चड सेफ्टी आसचें म्हणून आपल्या एकल्याच जनीत पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी धाडलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी 9वें वाक्य सांगता थंय देवाचें उतर अशें सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी 9वें वाक्य अशें सांगता. प्रेज द लॉर्ड. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडून देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केला. आनी तो मोग आमी एकामेकाक करूंक जाय. तो मोग आमी हेरांक दाखोवंक जाय. तो मोग आमच्या भोंवतणी आमी आसल्या थंय दाखोवंक जाय. तो मोग आमच्या समाजेन, तो मोग आमच्या वाड्यांत, तो मोग आमच्या फिरगेचेन, तो मोग आमच्या समाजेंत आमी दाखोवंक जाय. जर आमी मोग करना जाल्यार थंय आमकां सेक्युरिटी ना, सेफ्टी ना. देखून विशेश जावन आज आमी मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी ती देवाच्या उतरांची वळख आज हांवें आनी तुवें काणगेचें. देवाच्या उतराचे सकत हांवें आनी तुवें काणगेचें. तेन्ना जेजू क्रिस्त कोण म्हणून आमी वळखचें. जेजू क्रिस्त सांगता ह्या संवसारीच्या सगळ्या आशा आकांक्षेक आमी सोडून आमच्या कुडीच्या वडण्यांक गेल्ले पुरा पयस दवरून जेजू सांगता एक जायचें. आनी जेजू सांगता एक जाल्ल्यांक 100% सेक्युरिटी आसा, सेफ्टी आसा. प्रेज द लॉर्ड.